हालेलुया. जेजूची शांती तुका. जेन्ना जेजू आनी ताचे शीस व्हड्यान वेताले, जेजूक न्हीद लागता आनी अकस्मात दर्यान वादळ मोळ सुट्टा. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. शीस सगळेच भियेतात आनी जेजूक ते सांगतात, आमी मरता सायबा. जेजू उठून ते वाऱ्याक बेश्टायता, शांत जा. आनी वारें आनी वादळ मोळ थांबता. तेन्ना जेजू शिसांक अशें म्हणटा, तुमचो भावार्थ खंय आसा? जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय? भावार्थ ना. भावार्थ खंय आसा अशें कित्याक म्हणटा काय तो? शीस ते वेळार चिंतात आसतली. दोनया तुका आमी बोब मारून उठयलो, तुजे लागीं मजत मागली. जेजू भाव म्हणलें आनी तूं म्हणटाय भावार्थ ना. आमी वाती पेटयल्यो, आंगोणी केल्यो, कितले तेस केले. आमी अशें करून तुका उलो केला आनी तूं म्हणटाय भावार्थ ना. जेजू तांकां कित्याक म्हणटा काय भावार्थ ना? अशेंच कितें आनी एक फावट आमकां दिसता जेन्ना एक बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन येता शिसा लागीं. मेळ ओतमो त्या भुरग्याक खूब त्रास करता. शिसा लागीं जायना, जेजू लागीं व्हरतात. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, कितलो म्हूण वेळ हांव तुमचे सवें राव. भावार्थ ना तुमकां? भावार्थ ना. जेजू कित्याक म्हणटा काय? शीस तर सगळे वेळार जेजू शिंदावताले. त्या वेळार आमी पळयल्यार होड्यान आसतना जेजूक उलो केलो, जेजूक उठयलो, जेजूक आपयलो. भावार्थ ना अशें जेजू कित्याक म्हणटा काय? आतां जेजू पोरमोणें, देवा पोरमोणें भावार्थ आसात तीं मनशां कोण? मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 16:20 जेजू सांगता, भावार्थ दोतोरल्या सवें ह्यो गुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, विचित्र भासांनी उलयतलीं, पिडेवंतांचेर हात दवरतलीं आनी पिडेवंत बरीं जातलीं. भावार्थ दोत्तात तीं. जेजू जेन्ना ओड्यांत आसलो, जेजू शिसांक कितें सांगतालो काय? ह्या वादळ आनी मोळाक शांत जा म्हूण सांगून जायनासलें? खंय आसा तुमचो भावार्थ? कितलो वेळ म्हूण हांव तुमची सांगाता राव.
भावार्थ खंय आसा. ताकाच लागून जेजू म्हणटा, जेन्ना मनशाचो पूत येतलो ताका ह्या संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेन्ना पेद्रू उदकार चलता ती घडी आमी पळयल्यार, जेन्ना पेद्रू जेजूच्या उतरार विस्वास दवरून उदकार चलता ती घडी आमी पळयल्यार जेजू म्हणटा, कित्याक तूं पावलोय भावार्थ दवरून. जेजू म्हणटा, भावार्थ खंय आसा. जेन्ना रोकपात जाल्ली बायल येता म्हणटा, येवची पयलीं ती उच्चारता थंय स्वयंबीक नदरेन पळयल्यार खूब अवघड, पूण तें वचन हें जाता हें ती सोत मानता आनी उच्चारता आनी घेता. आनी जेन्ना जेजू ओड्यांत आसलो शिसांक म्हणटा, भावार्थ ना. ह्या वाऱ्याक हुकूम घालूंक भावार्थ ना.